नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमगेले स्वागत करता। देशासाठी आपल्या भाव विजयानंद हेणी प्राणत्याग केला जाल्यार कारवार नगरसभा सदस्य मोहन नाईक आणि तेगेल भाव श्याम नाईक शहीद विजयानंदाक अपमान करतात असे शहीद विजयानंदाल भाव विशाल नाईक हेमी आरोप केला। कारवार शहराच्या जिल्हा पत्रिका भवनात प्रेस मिटींग करून उलयिल्ले विशाल नाईक BSFात सेवा करते आशिल्ले आपलो भाव विजयानंद 2018 सालात छत्तीसगड हांगा जाल्ल्या बॉम्ब ब्लास्टात मरण पावले। तेगेले यादेसाठी सार्वजनिकान आणि गांवच्या लोकांनी मेळून कोडीबाग कोमरपान तोडा हांगा आमगेल्या स्वता जाग्याचेर स्मारक स्वइच्छेन केलात जाल्यार हे स्मारक कानुना भायर आसा ते कान उडयतले अशें नगरसभा सदस्य मोहन नाईक आणि तेमगेल भाव श्याम नाईक हेमी धमकी घालतात। हेचे संबंध जिल्हाधिकारीक तहसीलदाराक अर्ज दिल्यार बी कितेंच प्रयोजन जालें ना अशें तेमी सांगले। खांबे मोड घेवन घाततात आमकां खूब त्रास करता आसा तेमी डायरेक्ट म्हणटे आसात की आमकां DCन ऑर्डर दिला म्युन्सिपाल्टीन ऑर्डर दिला म्हणून। आतां म्हाका बी कळूंक जाय खंयच्या DCन ऑर्डर दिला खंयच्या म्युन्सिपाल्टीन ऑर्डर दिली आमकां लेटर दाखय म्हणल्यार आमकां ऑर्डर दिले घरा कडेन आसा हिंग आसा थिंग आसा आनी आमकां स्टेशनाचेर आपयलें जाल्यार आमकां स्टेशनाचेर कंप्लेंट दिवन आमकां आपयतात। आमी गेले जाल्यार आपूण अंकोला आसा आपूण कुमटा आसा हिंग आसा 1 तास जाताले 2 दीस जाताले अशें करून घेवन आमकां सतयती आसा उर्त गल्ल्यागीर तेंची थिंगाच उरता जाल्यार बी अशें करून आमकां सतयती आसा। आतां हेजे निर्णय कितें करूं जाय तुमी करूं जाय आतां कित्याक हेजे रिकॉर्ड उत्तर ते जाग्याचेर आमी वरवाडकर जाग्याचेर 37 लोक आसा रिकॉर्ड उत्तर फुल्ल आसा सगळे जाणां उपेगी आसा थोडे लोक मन गेला तर थोडे लोक जिवंत आसा तर तेंगे भुरगीं सगळ्यार उपेगी आसून घेवन तेमीच हे सगळे बांदिले आमी काय बांदिल्ले न्ही आमी काय एक रुपया खर्च केले न्ही तर पळय न्यायाधीशाक आमी धाडिल्ले आसात सगळे जाल म्हण घेवन जुलै 2018 ध्वजस्तंभ एक निर्माण केले आमगे थिंग घरा कडेन म्हणल्यार मेन रस्त्या कडेन सायडीन आमगे लगत जागो आसा वयवाडकर जागो तो थिंग आमी ध्वजस्तंभ निर्माण केले तेगेर एक फलक घातले थिंगा एक बोर्ड घातले आनी तेजे प्रमाणे आमी त्याच वर्साक ऑगस्ट 15 फर्स्ट ध्वजारोहण केले। तशेंच आमी आज पर्यंत 2022 जाता आज पर्यंत आमी ध्वजारोहण करते आसा तेगेले जानेवारी 26 ऑगस्ट 15 तशेंच तेगेले बर्थडे फेब्रुवारी 12 तशेंच ते हुतात्मा जाल्ले दिवस जुलै 9 हे सगळे आमी सेलिब्रेट करते आसात। 2018 ते 2020 आमकां काही प्रॉब्लेम जाले 20क मोहन शिवा नाईक आमगेले वॉर्डाचो कावन्सिलर आनी तेगेले भाव श्याम शिवा नाईक हेमी दोग जाण थिंग लगत आशिल्ले तर मथुरा मनोहर वेर्णेकर हेमगेले घर विकत घेतले तेमी आनी बाग आनी तेमी कितें केला तर पेगार आशिल्ले ऑलरेडी थिंग पयले पेगार आशिल्ले ते सगळे पेगार अलग आशिल्ले ते खाण घेवन हिंगा गेट घातला पर्पजली गेट घातला एकच दिसाक तेन्ना कोरोना सीजन तेन्ना एकदम सगळे स्ट्रायक बी सगळं जाता आशिल्लें म्हळ्यार सगळं बंद आशिल्लें तेन्ना रातोरात हांवें गेट घातला सो तेजे प्रमाणे आमी कानुनाक अर्जी बी दिल्ली आसा आनी ते तितलेच न्ही तेका ऑलरेडी मुखाल्ल्या घराक ते मुखारच्यान गेट बी आसा कार दवरता सगळं करतात तेंकां सायडीच्यान जागो बी सगळं आसा तेंकां गेट तुमकां गेट करूं जाता आनी सायडीन फुल्ल जागो आसा जाल्यार बी तेमी ते सगळं हे करनासतना गेट पर्पजली हे बोर्ड हे सगळं काडूंक एक गेट घातलात ट्रक काडतात थंयच्यान आनी तेमी म्हणटात म्युन्सिपाल्टी DC हे सगळं खाण उडोवंक ऑर्डर दिला म्हण घेवन आमकां लेटर दिल्लें आसा म्हण घेवन आनी तेमी म्हणटे आसात की हे सगळं कचरो ध्वजस्तंभ तेगेले फलक हे सगळं कचरो म्हणटे आसात। तुमी म्हाका एक सांगा देशा लागून प्राण खंयचे विचार करनासतना सोडील मनशाले एक स्तंभ आमी केला थिंगा ध्वजस्तंभ केला तेगेले फलक ते कचरो ध्वजस्तंभ हे इंडियाचे ध्वजस्तंभ हे कचरो म्हणून सांगतले आमी देश प्रेमी का देशद्रोही म्हणून सांगचे आमी हे तुमीच सांगा। आमकां खूब त्रास करते आसात तेमी आमकां मेंटली टॉर्चर करते आसात फिजिकली टॉर्चर करते आसात आमकां फिजिकली म्हणल्यार कितें केन्ना आमी विचारूं गेले बाबा तुमी गेट कित्याक काडलात कोर्टात अशें मेळटात कोर्टांतल्यान एडवोकेट जज बी सांगिल्लें आसात की थंयच्यान वयवाट करची ना म्हूण घेवन जे पर्यंत हिंगा निर्णय जाते ना ते पर्यंत वयवाट करची ना म्हूण घेवन जाल्यार आमी मुद्दाम जावन घेवन दादागिरी सगळं ओपन करून घेवन हे करते आसात सगळं वयवाट करते आसात। आमी विचारूं गेल्यार तेमी पयलीं आमकां सवप म्हाका आवयक सांगतात तेमी तुगेले चेड्याले बॉक्सा बरोबर करोड रुपया येयले ना का म्हणटात हे करोड रुपया हेमी उलोवची गोश्ट हे करोडा लागून आमी आमगे चेड्याक धाडिले आमी एक देश सेवा करूं जाय
अंकोला तालुकाच्या मठारकेरी क्रॉस लागी पिवच उदका भाईत डिझेल येयला हेजे संबंध भाईच्या मालिकान पुरसभेक कंप्लेंट दिला। अंकोला मठारकेरीचे गणपती केणी आणि संतोष नायक हेमगेल्या दोन्ही भाईत पिवचे शुद्ध उदक मेळटाले, जाल्यार गेल्ले 3 दिसाच्यान भाईच्या उदकाक डिझेला वास येवंक लागला आणि उदक पिवूक बी शक्य जायना। तेका लागून भाईच्या मालकान पुरसभेक कंप्लेंट दिला। गेल्ल्या 1 वर्साच्या फाटी शहराच्या एक पेट्रोल पंपाच्यान डिझेल भाईक येवन पिवचे उदक पाड जाल्ले। आता परत मठारकेरीत हित समस्या सुरू जाला। लागींच्या पेट्रोल पंपाच्यान डिझेल भाईत येईल उरतले अशे संशय आसा। हेजे संबंध क्रम घेवंक जाय म्हण भाईच्या मालिकान पुरसभेक सांगला। पुरसभा अधिकारी NM मेस्ता, फूड इन्स्पेक्टर नवीन नायक आणि इतर अधिकारी जाग्यार भेट दिवन भाईचे उदक पळयले। ಅವ್ರು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ। ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೂ ಈ ವಿಷಯ ತಂದಿದ್ದೇನೆ। ಅವ್ರು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡೀಸೆಲ್ ಪಂಪ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ತಾವು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ತಮ್ಮದೇ ಪಂಪಿಂದ ಹೀಗಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಗಿದೆಯೋ ತಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ 2-3 ದಿವಸದಿಂದ ನೀರಿನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಈ 2-3 ಬಾವಿಗಳು ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ। ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆಯವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಇವರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। कारवार शहराच्या साई कट्टा हांगा कानून उल्लंघन करून बहुमंजिल इमारतीक KDN आणि नगरसभेन परवानगी दिला म्हण करुनाड रक्षणा संघटनेचे अध्यक्ष N दत्ता हेमी आरोप केलो। पत्रिका भवनात पत्रकाराबरा उलयिल्ले N दत्ता शहराच्या साई कट्टा हांगा जातीत आशिल्ले बहुमंजिल इमारतीक बिल्डरान रस्त्यासाठी 9 फूट जागो सोडला अशें सांगून ब्लूप्रिंट दिला, जाल्यार जाग्यार 7 फूट बी जागो रस्त्याक सोडलो ना। कानुना प्रकार 15 फूट रुंद रस्तो उरूंक जाय। अधिकारी लोकांन जागो पळयनासतना जाग्यार वचनासतना परवानगी दिला असो संशय येता। आता त्या इमारती बाजून आशिल्ल्या दिनेश नायक, मोहन नायक, नारायण नायक, महादेव नायक हेमगेल जाग्याच्यान वहिवाट केलात। हेजे संबंध KD एक नगरसभेक विचारल्यार उत्तर दित येत ना। तेजेन हेजे संबंध कोर्टात वचून स्टे हाडला अशें तेमी सांगले। ರಹವಾಸಿಗಳೇನು ಸಂಬಂಧಿಕರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಜಾಗ ಏನು 7 ಅಡಿ ಇದೆ, ಆ 7 ಅಡಿ ಜಾಗದಿಂದ ಇವರೇನು ವಹಿವಾಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆ ವಹಿವಾಟು ಜಾಗವನ್ನೇ ಇವರು 9 ಮೀಟರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಅದು ಎನ್ ಎ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ। ಅಂದರೆ ಎನ್ ಎ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎನ್ ಎ ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ KD ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎನ್ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। KD ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಿರ್ಬಂಧ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಅದರ ರಸ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು 90 ಅಡಿ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಆದರೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರೋದು 7 ಫೀಟ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗ ಇದೆ। ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವು ನಗರಸಭೆಯವರು ಹಾಗೂ KDದವರು G+3 ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅದು ಏನು ಸೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಇದಿಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಡೋದು ಮಹಾ ಅಪರಾಧ। बंद जावन थांबून आशिल्ले लॉरीक फाटल्यान लगेज वाहन आपटोवन 1 व्यक्तीले मरण जाले। ही घटना कुमटा तालुकाच्या राष्ट्रीय महामार्गार मिर्जान लागीं घडली। ह्या अपघातात धारवाडचे वासी इस्माईल रोणत हेमी मरण पावले। धारवाडच्यान हॉस्टेलाचे आहार वस्तू घेवन येत आशिल्ले वाहन खूब वेगान येवन थांबिल्ले लॉरीक आपटले।
परिणाम असो जालो लॉरीचे क्लिनर मरण पावले। हेचे संबंध कुमटा पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेंट दर्ज जाला। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमका खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार। खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल। अधिक माहितीसाठी 8888029880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप मेन रोड सदाशिवगड कारवार। कुमटा शहराच्या पोन्नेल नुस्त्या मार्केटा लागीं आशिल्ले महात्मा गांधी हरिजन क्वॉर्टर्सात आमकां रावूंक हक्कपत्र दिवंक जाय म्हूण आग्रह करून पुरसभेचे नागरी कामगार हेमी जिल्हा प्रशासनाक अर्ज दिले। पालिका प्रशासन संचालनालयान कायम सफाई कर्मचारीक हक्कपत्र दिवच्या विचारान लिस्ट करून जिल्हा प्रशासनाक दिवंक स्पष्ट निर्देशन दिल्ले। सद्याक रावच्या सफाई कर्मचारी वसतिगृहाचे हक्कपत्र दिवंक जाय। आता आशिल्ल्या जाग्याच्यान आमकां उठोवंक निजो अशें आग्रह करून कुमटा नागरी कर्मचारीन जिल्हा प्रशासनाक अर्ज दिले। 1-1.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಗರಕ್ಕೆ ಬರೋ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡೇಂಜರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ। ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶಿರ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕುಮಟಾ ಮತ್ತು ಶಿರ್ಸಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಕುಮಟಾ। ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣ ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡಿಸಬಾರ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಂದಂಥ ನಾಗಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಇದೆ ಆ ದೇವರನ್ನ ಒಂದು ಮುರುಗಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ನಾಗಚೌಡೇಶ್ವರಿನ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ। ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಈಗ ಅದು ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಅದನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಇದನ್ನೇ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕಂತ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। कारवारात भाषा विवाद आसा म्हण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हेमका कारवार कोंकणी भाशिका तर्फेन विनोद पवार हेमी पत्र बरयला। कारवार हो एक विवादीत प्रदेश हांगा भाषा विवाद आसा। जशे बेळगांव आसा तशेंच कारवारात बी विवादीत जाल्लो प्रदेश जावन आसा। संविधानाच्या नियमा प्रकार हांचे स्थानिक भाषा जावन आशिल्ली कोंकणी भाशेक मान्यता दिवंक जाय। कारवार सीमा विचार बी आजुनी सुप्रीम कोर्टात आसा अशें कोंकणी भाषा अभिमानी परिवाराचे विनोद पवार हेमी मोदीक पत्र बरयला। आयचे न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी देवर करूं।
कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.